बुधवारा सरकारान एके वटेन राज्याचो अर्थसंकल्प, दुसरे वटेन अर्थीक सर्वेक्षण अहवाल मांडलो. हो अहवाल आनी तिजोरेची वस्तुस्थिती पळयल्यार पर्रीकार सरकाराचे 19,500 कोटींचे नवे वाडीव बजेटाची आंकडेमोड खंयचे खंय शेणटा. सरकाराची सादारण 80% येणावळ पगार, पेन्शनां आनी रिणावयलें जीवर भरूकच चल्ली. इकॉनॉमीक सर्वेत 2018-19 येणावळ खर्चाची विस्कटावणी दिल्या ती अशी. 2018-19 अदमास वर्सुकी खर्च 10,386 कोटी, पगाराचेर वतात 5,534 कोटी, पेन्शनाचेर वता 1,112 कोटी, पगार पेन्शनाचेर खर्च 6,646 कोटी, येणावळीच्या 64%. घेतिल्ले रिणाचे व्याज भरूंक वता 1,372 कोटी, मेंटेनन्स सबसिडी उदरगतीक उरता फक्त 23%. ते आदी अर्थीक वर्स 2017-18 येणावळींतल्यान पगाराचेर खर्च केल्या 49%, पेन्शनाचेर मोडल्या 18%, रिणाच्या व्याजाचेर गेले 14% आनी मेंटेनन्स आनी उदरगतीच्या कामाक 26%. म्हणजे फाटल्या वर्सभरात पगार पेन्शनाचेर खर्च आनीक 2% वाडलो. चालू आर्थीक वर्सा सरकारान साधन सुविधांचेर म्हूण मोडपाक डिसेंबर मेरेन 785 कोटींची रिणां काडल्यांत. मार्च मेरेन रिणाचो आंकडो 1,542 कोटीक तेंकपाचो अदमास. ते उपरांत सरकारान घेतिल्ले फक्त रिणूच तेंकतले 13,937 कोटींक. ते शिवाय पब्लीक अकावंटांतली सादारण 6,000 कोटींची देणी धरल्यार सरकारी तिजोरेची पब्लीक लायबिलिटी तेंकता 20,000 कोटींक. बजेटाची वर्स सोंपता म्हणल्यार दशा कित्याक जाता ताचो हो पुरावो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.